Hello friends, welcome back to my channel. कशें आहे तुम्ही? बरे आहे न्हू? आणि हांवूय बरो आहा. With all your prayers, आतां आयलां कामांतसून आनी सकाळीं गेलोलो कामाक. येयलो घरा आतां स्ट्रेस जाला आनी आयज ब्लॉग विल बी ऑन फूड. सो आयज कितें रांदता म्हणल्यार शिशला म्हणटा सगळें रेडी करून दवरलेलें फकत भाजपाचें आनी करपाचें. Today I'm gonna do curry, rice and fry cutlets. सगळें मॅरिनेट करून दवरलां, आयांनी काडून दवरलां. सगळें मिक्स करपाचें, पियाव मारपाचो, शिजोवपाची आनी शीत करपाचें. ओके, आतां इवनिंग सांजची पळय म्हणून 8-8:30 जाली. अजून उजवाड आहा पळय तुमकां. सो ब्रायट, अजून उजवाड इतलो. आनी फ्रेंड्स न्हू टमाट रोयलें दाखयता तुमकां. जालें एक जालां जालें. ओके, साठी तवशी घायताय पण जालें आतां. आनी काय हाय टमाटां थंय फिल्लोली हाय. फ्लावर्स येयल्या तांकां लातले टमाटे पळय तांकां. केन्ना जातले म्हण हांव नाका, टमाटे केन्ना खावपाक हांव नाका. आनी हें पळय आवोकाडोचें झाड, बी घायलेलें सद्या जालां. आनी चड कांय करूना, इतलें घायलां सद्या. सो आतां बरें कूल आहा इवनिंग, बरें भारी मारता सांजचें. आनी हांव वयता सोमतो कुजनान आतां. सो आयन म्हणटा काडून दवरलेलें मातशें वॉर्म उदक घालून दवरलां जावपाक. आनी सोमतें आतां शीत दाखयता तुमकां. हिंगा आमी यूके कितकोन करताय तें शीत. ओके, हेजेर लायटीचेर सोमतें. सो तेंवूय दाखयता तुमकां. आनी कटलेट भाजता तेवूय दाखयता. ओके, पळयत राय. ओके, एंड पासून चोय ब्लॉग. ओके, लेट्स सी यू इन द किचन स्ट्रेट अवे. सो फ्रेंड्स, पावलो हांव कुजनान आनी तुमी पळोवंक शकता म्हाजे बरोबर कोण आहा तो. यंगस्टर तो आपणा नूडल्स करता पळय. जालें रे? हांवूय फर्स्ट टायम करता पळय. केलोच ताणें पयलीं. आनी पळय हांवें म्हणटा आतां रेडी करता. पळय हांवें शिशिलान रेडी करून दवरलेलें मिक्सर काडून. आतां हांव घालता पुण्ण्यान. एक सायड नूडल्स करता आनी एक सायड हांव कोडी करता. कोडी पळोवंक शकता. मातशें उदक घालया. इल्लो फ्लेवर उरलो न्हू, हांवें उरलेलें अशें. आनी लेट्स गिव इट अ स्टर. मॅगी नूडल्स केले, मॅगी नूडल्स. जेवची कितें रे नूडल्साचेर काबारो. रातच्या मातशें लायट हें उदक फ्रेंड्स शिरोवपाक. ओके, दाखयता तुमकां शिरोया. सगळे नूडल्स आतां रेडी. सगळे घालता ना मसाला. I did it a plate, noodles plate. स्टार्ट झाले. आयले उदक घालता हें करता. ओके, सो फ्रेंड्स आतां हांव एक्झाम्पलाक येता. ऑनियन वास बरो येयलो म्हणलें वास येयला.
सो चड पिया खायना चड हाफ खायला आनी टमाटांनी सांगले मातशें वॉश करपी हायजीन मातशें मेंटेन करप बरें धुवन खावंक जाय क्लीन सारकी तेंची धोबी काडटा न्हू ओके मागीर स्लीप करया तांदूळ ओके फ्रेंड म्हाका इतलें बरें रांदूंक खावन सावन धाडाय पडय कोस्ता लागल्या पूण रांदूंक जेवण मातसो टेस्ट येयल्या पुरो सो टमाटा हांव म्हाका बेगी काडटा जाल्यार म्हाका लायक बियो सो हांव बेगी काडटा बरो न्हू त्यो खायल्यार भिरांत दिसता बेश्टी बरें बेगी काडटा अर्द करता ओके हें घालीता मागीर आमी अर्दी पिड्यार करून रे आनी मागीर ओके सो हांव रेडी करून दवरला आनी लेट गिव इट अ स्टर सो तो हें घालता भितर सोलूल नाही फ्रेंड सोलवाल नाही बरो फटको येऊ करून जाय सोले मीठूय घालता सोला ट्रेंडिंग सॉन्ग सध्या सोला मीठ जेवणा मीठ मेन रे चड घालून हार जाय थोडी अरे थोडी आनी हार जाय फ्रेंड तेजे नूडल्स जाले सांग फ्रेंड्स सांग पळय मरे स्पून घालता ओके लेट द curry get boiled नूडल्स पोया पळय बरें दिसता हेचो हांवूच बरें लागता रे चल तेच जालें रांदून हांव म्हाजें करपाचें सो इन मीन टायम म्हाका काळ करूंक जाय आनी रायस करूंक जाय चल हांव मातशें रेडी करता आनी आतां मागीर बाय म्हणल्यार तांकां बाय फ्रेंड्स हां बाय हिंग पळय चल वयत ताका लॉस दिसता चोवपाचेर फ्रेंड्स वेलकम बॅक येयलो सो आतां तुमकां फ्रेंड्स न्हू रायस करून दाखयता रायस आमी लंडन कितको करता इलेक्ट्रिकेचेर सो हांवें पळय आतां म्हाका 1.5 माप तांदूळ घायले अच्छा फ्रेंड्स हांवें आतां म्हाका 1.5 माप तांदूळ घायले सो आतां हांवें धुयता आनी दाखयता कितकोन करपा तें सो लेट मी वॉश आनी मागीर तें उदका प्रमाण तांदूळा प्रमाण तें मागीर उदक घालता सो तें तुमी जाणाय सो तें घालतरी मागीर दाखयता सारकी इजी आहा सारकी Friends, wash it down. Terus clean kalau ada baru baju diskos sampai sarung. गरमी नुकसान रायस अपने पिढ्या चोडी रांधून फायदे ना वेस्ट करू म्हणा तुम्ही अनेक पाठ देता ओके आता उदक घालता फ्रेंड्स हे माप घातलें म्हाका 1.5 माप घायलेलो सो 1.5 मापा प्रमाणे तेच डबल करपाचें परतून एक
डायरेक्ट 3 करून जाता पण दाखवपाक ओके जालें आणि हें जालें न्हू फ्रेंड्स आतां हांव डायरेक्ट लीड आणि डायरेक्ट ऑन करपाचो मेन इम्पॉर्टंट इंग्रेडियंट मीठ घालून सोलपाक वळणी दिवची पडटली जाल्यार वळणी मीठ धरला पयलीं हा ओके मीठ घालता ओके let me give it a stir okay कौन करता फ्रेंड्स पे मार्जिन पे गया बटन हा सब प्रेस करपाचो जालें and so the other rice ready that always within 15 minutes it should be ready and going to later se avis prova si लगता अच्छा वो होता दिला Besti sorak ya naik macam sorak. Okay. Sepatu kan. So masih slow tutta. Masih ada nanti. Okay, okay. So kodi munto almost ready. Rice munto kailo. Now it's time to fry cutlets. So then I get them cut down. Okay. Stay tuned. So friends, welcome back. Hello costumes. So I have the kail dolla ready. So kail ready. So kahin cutlets already marinated hai. Raw gela hai. Okay. Okay. You can see semolina. So exactly your person. masih telat गरम जाऊन दी आणि आम्हाला समती सट्ट काढली जर ऑन करूया नाल्यार स्मोक येतो So friends, Sisel म्हणतो मॅरिनेट करून दवरलेली म्हाका मिसीत आतां मॅरिनेट करतलो कोण आनी हातोल करून हें करून सगळें म्हणलें करून दवरा म्हण सो तें आतां हांव घालता भाजून सो तो म्हणटा सिसील गेलो काय म्हण सिसील फ्रेंड्स गोंय गेलोले हा तेजे भावाचे काजार हा बाबाय गेला सो येतलो ती रोखडी सो आतां हांवें फर्स्ट वन there you go I'm going to top there friends फ्रेंड्स होए ऑलरेडी जाता है गाइले टीम गाइले ओके साइड माझी कोडी जाता रेडी स्लो दवरलें ती
तेजे सायडीन म्हणतो शीत रेडी जाता. So शीत जाता रेडी आनी जाता ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज रेडी आनी सो हें सगळें आतां कोत्ता सोंपता तुमकां डायरेक्ट एक शीता दाखय तुमकां आफ्टर इट इज कुक हाव डज इट लूक आनी मागीर सोंपता जेवणा टेबलार. ओके सो मातशें जावं दी आनी मागीर दाखय तुमकां. ओके स्टे ट्यून खंय वचनाका एंड पासून पळयतलीं. ओके हॅलो फ्रेंड्स वेलकम बॅक. सो येयलो पोत्तून आनी हे तुमकां आतां रायस दाखयता. तुका सांगलोलें रायस हांवें केल्लें करूंक. सो तुमकां दाखयता कितकोन जालें तें रायस. हें वयर येता सोमतें जालें म्हणटरी वयर येता कितें दामलेलो न्हू आपशें अशें करून वयर येता आनी हें ऑरेंज लायट येता भितर रायस पळय कितकोन खूब जाता फ्रेंड्स सारको दाखय तुमकां पळय कितकोन जाता तें. आनी तो गरम आसतना मातशें हें करूंक जाय तो ना मागीर एक पार्ट कोट जालें मातशें वारी दिवपाक जाय ताका जालें नाका पळय रेडी. ओके सो आतां हांव सोमतो जेवण घेता आनी सोमतो जेवणा टेबलार मेवता. सी यू एट द डायनिंग टेबल विथ माय फूड. स्टे ट्यून्ड गायज. सो फ्रेंड्स वेलकम बॅक. सो येयलो हांव जेवणा टेबलार आतां आनी जेवण जालें रेडी आनी हांव बसलो टेबलार. सो तुमकां दाखयता आनी जेवण दाखयता पळय. सो फ्रेंड्स पळय रायस कटलेश्यो आनी गरमी जाता म्हण हांवें डायरेक्ट कूक घातलेली फ्रिजीन आनी हें उदक. सो आतां हांव जेयता आनी मागीर तुमकां मेवता सोमतो. फ्रेंड्स आय एम इटींग द फूड नाव आनी तुमकां भूक लागली जाल्यार तुमी करचें आनी खावचें पूण तुमकां भाजी जाय जाल्यार यो आय. ओके come to family. Okay guys, so I'm having the food now and I'll catch you later. Stay tuned. Hello friends, welcome back. येयलो पोत्तून जेवण बिवण जालें बरें जालें पोटाचें. ओके आनी काटलेश्यो जाल्यो बऱ्यो रुचीक कोडी जाली शीतूय जाली. सो फ्रेंड्स म्हाका तितलें बरें रांदूंक कळना सो कडाय बुडाय करून खावपाचें. सो शिशिला म्हणटा एवरीथींग रेडी करून दवरलेलें. सो म्हाका फकत भाजपाचें फिरोवपाचें आनी तें करपाचें. सो नथींग मच. सो आनी सोजमोता म्हाका विडियो लायक जालो आसूं म्हूण म्हाजो. ओके ह्या दिसान काडूंकूय मेळना कित्याक आय वॉज एट वर्क बिजी. सो आनी हालीं हांव लेट आहा कामाक सो म्हणल्यार आयज काडयात म्हणल्यार चड दीस जातले. And I also want to thank you once again for the last vlog for your love and support. Thank you Monta Soglan and also for new subscribers for liking my channel, subscribing them and okay do like and share and subscribe as well. Okay ani also smoke dakoye. Okay I feel motivated and to do something new more. Okay ani sosmota आज हांवें चड कांय ओनली फूड ब्लॉग केला सो जस्ट हियर एंड देर. सो आय होप यू लायक इट आनी इफ यू लायक माय विडियो प्लीज डू लायक शेअर एंड सबस्क्रायब आनी कमेंट करूं विसरो नाका फ्रेंड्स. ओके आनी वन्स अगेन थँक यू वेरी मच एवरीवन. ओके and see you in the next one. Okay stay tuned, watch the vlog until the end. Okay bye bye, see you, good night.